सेंट सेबेस्टियन UC पंगडान UC बेनावली पंगडाचेर 2-0 गोलांनी जैत मेळयले। GFA तिसरी विभागी लीग मॅच बेनावलीच्या दांडो खेळामळार बरीच रंगली। पहिल्या अर्धात UC बेनावली आणि सेंट सेबेस्टियन UC हांनी बळिश्ठ खेळ दाखयलो। पंगड अर्ध्याच्या वेळा लागी पावतकच स्कोरबोर्ड रित्तो उरलो। दुसऱ्या अर्धाचे सुरवेक सेंट सेबेस्टियन UCच्या जॉयल फर्नांडिसान ही अडचण पयस केली। 91व्या मिनिटार फर्नांडिसान शुटूकसान दाखयली। बॉल UC बेनावलीच्या गोलकीपराच्या फाटल्यान मारून आपल्या पंगडाक 1-0 असो फायदो करून दिलो। फकत 2 मिनिटां उपरांत सेंट सेबेस्टियन UCन आपली सुवात आनीक घट केली। तेन्ना लेवी पेरेरान आपले नाव कोरांतले। पेरेराच्या योगदानाक लागून आणि फर्नांडिसाच्या आदल्या स्ट्रायकाक लागून सेंट सेबेस्टियन UCक 2-0 अशी आघाडी मेळ्ळी। UC बेनावली पंगडाक मात गोल करपाक जाले ना। पळयात दोनूय पंगडाचो रंगयाळो खेळ। GOA365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।